पळोवया खबरो विस्तारान। गोंय क्रिकेटीन जे पॉलिटिक्स चलयलां ताचो गोंय काँग्रेसीन खर शब्दान निशेध केला। गोंयच्या क्रिकेटीन गोंयच्या बऱ्या खेळगड्यांक सोडून भायल्यांक संद दिल्ले खातीर काँग्रेसीन निशेध केला। हातूंत गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो हात आशिल्ल्याचो दुबाव काँग्रेसीन उक्तायला। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। ते गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचेर करूंक ना। तेणी जे आरोप केले ते डायरेक्ट आरोप हे सूरज लोटलीकर जो अध्यक्ष ते नवीन प्लेयर घेतला टीमीन घेतला तेकाच लागून आम्ही मागला की हेचेर पुराय चौकशी जावची। तेणी जे आरोप केल्या शदाब जकातील तेचेर वैयक्तीक आरोप केल्ले आसा। सूरज लोटलीकरान आपणाक धमकी दिल्या म्हटला। सूरज लोटलीकरान सांगला आपणाक तुजो आपूण क्रिकेट करियर काबार करतलो, तुका आपूण आयपीएलाक खेळोंक दिवचो ना हे सूरज लोटलीकरान सांगलेले आसा। आणि त्याच खातीर आयज आमी सुद्धा हे सूरज लोटलीकराचेरूच आमी गंभीर आरोप राजकारण आसचें ना। दया पागी तुका राजीनामा दिवपाक सांगता हेच्यातल्यान डीसीएतल्यान दया पागी हो फाटली 30 वर्सां क्रिकेटीन आसा। दया पागी हो फाटली 30 वर्सां पोळे क्रिकेट क्लब चलयता आणि बरें काम करता आणि बऱ्या कामांतल्यान तो क्रिकेट असोसिएशन पावल्लो आसा। जर हे केल्या उपरांत इन्व्हेस्टिगेशन केल्या उपरांत जर तांकां दिसता की तितून दया पागी आसा जाल्यार दया पागीचो राजीनामो मागपाक आमी फाटीं सरचे ना। फिक्स जावचे न्ही, पण गोवा फॉरवर्ड पार्टीन आपणाचो एक मनीस थंय बसयल्लो आसा। गोंय सरकारान हांगा दादागिरी, हुकुमशाही आणि गोंय क्रिकेट संघटनेन थंयसर दादागिरी, थंयसर हुकुमशाही आयज चल्लेली आसा। तर आमी असल्या ह्या नकली गोंयकार आणि गोंयकारपण म्हणपी बाता मारपी आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांक यूज करपी आणि वापर जाल्या उपरांत भायर उडोवन दिवपी असले गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो निशेध करता। तुम्ही कितल्या तरणाट्यांचो उपयोग करतले जेका तुम्ही आपणाचो ब्रँड एम्बॅसेडर म्हणून इलेक्शना वेळार यूज केलो तेकाच आयज धमकी दितात, तेकाच काढून सायडीक दवरतात, तेचोच करियर पिड्ड्यार करूंक सोदतात। हे गोंयकारपण आयज गोंयकारांनी पळयल्लें आसा आणि गोंयकारांनी हेंच्या पासून सादूर रावपाची गरज आसा। आणि खास करून मागता गोंयच्या तरणाट्यांकडे की असल्या फटिंगांक पातयो नाकात। हे फटींग जावं ते राजकारण, जावं ते समाजकारण, जावं ती संस्कृती, जावं तो खेळ, हे सगळे काबार करपाक उठलेले आसा। हेंकां गोंयचे कांयच पडलेले ना, हेंकां गोंयच्या तरणाट्यांचेच कांय पडलेले ना, हेंकां गोंयच्या फुडाराचे कांय पडलेले ना। हेंकां गोंयकार आणि गोंयकारपण स्वताचो स्वार्थ, स्वताची खुर्ची आणि पयशे कमोवपाचे माध्यम जाल्ले आसा। तेन्ना